जे आम्ही लेटर बरयला हां ऑन 24 जुनाक कोणाक बरयला डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एज्युकेशन ही कॉपी दिता हांव तांकां रिप्रेझेंटेटिव्स ऑफ यूथ काँग्रेस हातून कितें बरयलां पळय आमी अटॅच्ड फायंड हियर वीथ रिसंट गायडलायन्स इश्यूड बाय पब्लीक हेल्थ डिपार्टमेंट वायड सर्क्युलर तो तुमचे कडेन आहा dated 25th of April, okay, where it is stated that as per the clause 4, bank guarantees to be submitted while availing temporary relief from the bond service for pursuing higher education or higher studies. At the time of admission for MBBS or allied health sciences courses, only bond agreement is required to be submitted, for which format will be given by Goa Medical College. You are requested to notify the same to the prospectus, and also announcement is to be made during admission record. We are not asking for bank guarantee. Okay. Please Thank you. make it very crystal clear. हे letter आमचे 24 तारखेक गेला आणि DTN गोवा मेडिकल कॉलेजीचो डीन डॉक्टर शिवानंद बांदेकाराक हांगा आमी मेळपाक आयिल्ले. तर कांय दिसा पयलीं जे एक प्रॉस्पेक्टसान ते मेन्शन केल्लें की जो भुरगो MBBS किंवा पोस्ट ग्रॅज्युएशन करता किंवा डेंटिस्ट्री किंवा अलायड कोर्सीस ताका 5 लाख आणि 10 लाखाची बँक गॅरंटी दिवची पडटा. हें जेन्ना कळटकीर आमी काँग्रेस पक्षान हो विशय घेतलो आनी पत्रकार परिशदेंतल्यान आमी मागणी केली की ही जी बँक गॅरंटी जी मागल्या सरकारान ती रद्द करची आणि ते प्रॉस्पेक्टसांतल्यान तो जो क्लॉज आसा तो काडून उडोवचो. तेन्ना 2 दिसांनी गोवा फॉरवर्ड पार्टीचें रिएक्शन आयलें. गोवा यूथ फॉरवर्डान एक पत्रकार परिशद घेवन गोवा यूथ फॉरवर्डानूच एक मागणी केली की आमी सरकारा कडेन मागता की हे जे हो जो कितें 5 लाखाची जी बँक गॅरंटी आसा ती काडची. सो म्हाका एक गोश्ट कळिना की जेन्ना गोवा फॉरवर्ड जेन्ना सरकाराचो घटक पक्ष होच परत सरकारा कडेन मागणी करता की हे जे बँक गॅरंटी आसा ती मागची काडची म्हणून. सो हे म्हाका हेतून कांयच म्हाका हेजें लॉजीक समजलें ना. रोखडीच दुसरे दिसा परत भारतीय जनता पक्षान ते भारतीय जनता युवा मोर्चान पत्रकार परिशद घेवन तेंच्यांनी चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंताक कॉंग्रेच्युलेट केलो आनी सांगलें की तेका आमी सपोर्ट करता. म्हाका खबर ना जेन्ना सरकार अशें कितें तरेचे जेन्ना एक कंट्रोवर्शियल जेन्ना कितें तरी डिसिजन घेता तेन्ना CM आणि त्या विशयाचेर चीफ मिनिस्टर एक बरे भशेन क्लॅरिफिकेशन पसून दिवंक शकना. जो CM स्वता ह्या विशयाचेर कन्फ्यूज आसा, ज्या CMाक स्वता खबर ना की बॉन्ड कितें आनी बँक गॅरंटी कितें, तो CM कितें तरी एक स्टेटमेंट करता आनी त्या स्टेटमेंटाचेर भारतीय जनता युवा मोर्चाचे पदाधिकारी ताका कॉंग्रेच्युलेट करता आनी ताका सपोर्ट करता. आज गोंय प्रदेश युवा काँग्रेस आणि NSUI दोन्ही आज आमी डिनाक आज मेळून आज आमी मागणी केल्या. जरी चीफ मिनिस्टरान सांगलें आमी कितें तरी सोल्युशन काडटले, आज पर्यंत हेजेर लेखी कांयच आयिल्लें ना. सो आज आमी डिनाक मेळून आमी आज डिना कडल्यान अश्युरन्स घेतला, मागणी आमी केली की ती बँक गॅरंटीचो जो क्लॉज आसा तो ताबडतोब हो क्लॉज काडचो आनी मागणी केल्या. आनी त्या प्रमाणे अश्युरन्स आज डिनान आमकां दिल्लें आसा की हो जो बँक गॅरंटी ऑलरेडी डिनान DTक बरयल्लें आसा, डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एज्युकेशनाक. त्या संदर्भात जे पत्र आसा बरयलां तेंय आमकां दितलें आनी त्या बरोबर तेंय सांगलां की एज्युकेशन मिनिस्टर जो चीफ मिनिस्टर आसा आनी जो हेल्थ मिनिस्टर आसा विश्वजीत राणे हेजे कडेन डिस्कस करून हेजेर तो जो क्लॉज आसा तो काडटले. हे आमची आज त्यांनी मागणी मान्य केल्ली आसा. आनी दुसरी मागणी सदांच एक चीफ मिनिस्टर आनी सगळ्यांनी कन्फ्युजन केलें की आमी बॉन्डाक विरोध करता. हांव परत तुमच्या मार्फत हांव परत एकदा क्लियर करता की काँग्रेस पक्षाचो बॉन्डाक विरोध ना. आमी विरोध केला बँक गॅरंटी. जी बँक गॅरंटी आज खंयचो एक भुरगो MBBS किंवा पोस्ट ग्रॅज्युएशनाक समज एक एडमिशन घेता ताका 5 लाख आणि 10 लाख अशें ते बँक गॅरंटी दवरची पडटा. आज एक गरिबाचो भुरगो खंय तरी एक हुशार भुरगो पयशे ना म्हणून खंय तरी अन्याय जातलो आनी अशें जावचें न्ही की एक मेडिकल हें फक्त श्रीमंताच्याच भुरग्याक, गरिबाक हें मेडिकल शिक्षण न्ही अशें खंय तरी जावचें न्ही. खंय तरी गरीब भुरग्याचेर अन्याय जावचो न्ही आनी पेरंट्साचेर आवय बापायचेर पयशे बँक गॅरंटी दवरची पडटा म्हणून आपल्या भुरग्याक मेडिकल शिक्षण दिवपा पासून वंचीत उरता अशेंय घडचें न्ही. हें गोंयकारांचें भुरग्यांचें आनी आवय बापायचें हित समजून ह्या विशयाचेर आमी राजकारण करूना. हित समजून गोंयकारा खातीर आनी गोंयच्या भुरग्यां खातीर आमी आज एक कडेन येवन काँग्रेस पक्षान हो विशय घेतला आनी आज दिना कडेन आमी मागणी केल्ली आसा.
जी डिनान मान्य केली. ओके